दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो, तुमकां ह्या नव्या वर्सा सरस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी आनी तुमचें चिंतिल्लें स्वपान जारी करून दी. सुख समाधान संतोश तुमकां मेळोवन दी म्हूण आमी ह्या वर्सा जानेवारी सगळो तुमच्या पासत आमी मागता. मगच्या भाव भयणीनो, म्हज्या मोगाचो एकलो इश्ट आनी ताच्या पुताक ताणें बरें मार्गदर्शन दिवन आनी बरें गायड करन तो इंजिनियरींग करन अमेरिकेच्या नांवाडीक एक कंपनीन काम करतालो आनी ताका भुरग्याक ताणें त्या नमणे मोगान वाडयल्लो. पूण बारी बरो भुरगो आनी ताका एक सेरीक सोदतेली ती आनी सेरीक सोदतना एक बरें कुटाम तशेंच माय मोगान वाडयल्लें कुटाम बरें शिकिल्लें सॉफ्टवॅर इंजिनियर, तोय सॉफ्टवॅर इंजिनियर, हेय सॉफ्टवॅर इंजिनियर आनी बरें आसलें. बरें पळोवन एक बार हें लक्षण तोय मस्त लक्षण. एकामेकांत देवान तांकां एकामेका खातीर रसलांगी तितलें सोबीत करन हर एका रितीन थाळ पडच्या बरी म्हणून हर एकल्यांगी भोगतालें काजारा दिसा. आनी पयले पटीन आमचे कडेन विचारतनाय आमकांय भोगिल्ल्यांगी तांकांय देवान भोशा एकामेका खातीर रसलांग कोण ना म्हणल्यार आमकांय भोगतालें. मस्त आमकां भोगतालें तांचे विशयान पळयतना. आनी काजारा दिसी आयले पाद्रा बी आनी हेरी म्हणाले तशेंच हें जोडें एकामेका खातीर देवान रसलां रचू दिसता करेक्ट दिसता म्हणून देखून मगाच्यान तांचें काजार आनी पुरा जालें. आनी जाल्ल्या उपरांत तें तो चोरको म्हणटा म्हाका आनी कशें कालींग ताका थाळ पडना. काजारा विशयान हॅप्पी म्हूण तो दाखयना. काजारा विशयान तो म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या चेडवा लागीं कलेंगेक ताका कलेंगी ताचे थंय ताणें कलें चिंतिल्लें बळें कंप्लिटली एक जावंक जायनासलें. मागीर आमी त्या चेडवा लागीं एक 6 म्हयन्या उपरांत उलोवन आनी परत पळयतना कालें म्हळ्यार देवाक ताच्या काळजान चड जागो नातलो. भुरगें बरें हर एक गुणान बरें, पूण देवान कितलें आसाचें पळय देवान ताच्या आत्म्यान काळजान बरोवन घातलें म्हणें. पण देवाचो जागो तो उणो आसलो. तशें देखून ताणें मागीर ताच्या आत्म्यांत देवाचें स्पिरीट भरिल्ल्या वेळार ताणें देवाचें आमी चड चड मागण्यांक ताका जेजूच्या लागीं संबंद तो देवा दिवचो जागो तुवें दिजें म्हणून ताणें नियाळ करन देवाक ताच्या काळजान भरिल्ल्या वेळार थोडे विशय ताणें ताचे थंय बरयलो. तो हेर विशय देवा जागो दितना देवाचो जागो तें आक्रमिसून स्वाधीन कर काडून दुसऱ्यो संगती आल्यो. त्यो दुसऱ्यो संगती परत संवसाराच्यो आशा त्यो पुराय एक भायर पडोवंक सुरू जाल्यो. आनी देव भरतना ताचे थंय आसल्यो थोड्यो संवसाराच्यो संगती भायर आयल्यो आनी संवसाराच्यो संगती भायर येतना देवा तें भोगतना देवाचो मोग, देवाचो संतोश, देवाचो उल्हास आनी देवाची शांती समाधान आशेवचें, संतोशाक आशेवचें, सोंसणीकायाक आशेवचें आनी दया माया ताका आशेवचें. ती चड जाली आशा ताची ताण चड जाली आनी त्या दाळा दोगांक मस्त थाळ पडले. चेडक्यातीन ते गूण आले, चेडवातीन नातल्यात दोगां थंय जाले. मगाच्यान तशेंच एक आमचे इश्टाचें दू तांणी सुरूतावन आमी देवाचो जागो देवा दिवंक ताका ल्हानपणांत तावन 8व्या क्लासीन जावन ताका आमकां आमी गायड करनासली. हांव देवाचो जागो देवा दिजे, देवान बरच्यो विशय काळजांत आहात त्यो काळजान देवाक जागो दिचे म्हणून. आनी ताणें दीस येतना ताणें काळजान देवाच्यो विशय देवाचे जागो ताणें देवाक दिलो काळजांत. आनी त्या वेळार ताका बऱ्या एका न्हवऱ्या पळोवन सगळ्यांच्या मागणें देंवन आयकलो. बऱ्या एका चेडक्याडे लागीं काजार जालें आनी काजार जाल्या उपरांत आमचें चेडून तितलें हॅप्पी ना. कित्याक म्हळ्यार चेड्याच्या काळजांत देवाक जागो कांय तितलो ना. भुरगो बरो गुणांनी बरो कलेय पाड सवय ना चकडी, पूण चेडक्याच्या ताच्या चेडवाच्या पती लागीं त्या तरणाट्या लागीं ताच्या काळजांत देवाक दिवचो जागो ताणें देवाक दिवना. देखून देवाक कांय जागो ना. मागीर तो देवाचो जागो देवा दितना ताचे थंय व्हड मोगान भरलो, मोग वाडलो. तो व्हंकले दिवचो मोग तसो सोडलो आनी संवसारा दिवचो मोग उणो जालो. चेडवा दिवचो संतोश सोडलो. संवसाराच्या संगतींनी वॉट्सॅपार तांतूं ब्लू फिल्म पळोवनच्यान तांणी पुरा तांतूं ताचो
ताचो संतोष उणो जालो, बायले लागीं संतोशींचो चड जालो. दीस येताना ताका शांत समाधान त्यो आपल्या बायले ते कुटुंबां ते मेळचें शांत समाधान तो आशिल्लो. ताची आशा चडली कुटुंबां लागीं. आनी तशेंच मुखार येताना सोंसणीकाय, पयलें सोंसणीकायनांतली सोंसणीकाय बरोवन आयली, विश्वास बरोवन आयलो फातयेनी, व्हंकलेचे ताचे फातयेनी सोडोवन आयली. ताचे उपरांत ताचें तें दया माया व्हंकलेची बिरमत पावचें, ताच्या घरनितळकडच्या कामांत आनी पुरा तोय मेतेर जालो. आनी उपरांत ताचें तें दया माया सोंसणीकाय स्वनियंत्रण, आपणाचें म्हणलें नियंत्रण ताका आयलें, आपणाचें नियंत्रण करूंक सुरू केलें. खरी एका रितीन ताका त्या चलये लागीं ताळ पडलो. वय त्या चेडवाक मस्त पासान जालो, तो चरकोम पासान जालो. ताची देखून मोगाच्यानो आमचो देव संबंद आमकां आसोंक करता. देव आशेत आमचे ते पळोवन बरो संबंद बरो वय संबंद आसचो. एका शेवटा खातीर एका इरादो आसा. संबंद बेश्टे न्ही. हांव आनी एकल्या लागीं उलयता जाल्यार ताका देवान एक संबंदाक इरादो दवरला. बेश्टें आमी संबंद करिना. संबंदांत एक इरादो आसा. तो इरादो चड आनी चड गरजेचो. तो देवान आसा केल्लो इरादो, देवान आसा केला. खरी एका संबंदांत हांव खंय आसल्यार इस्कालांत आसल्यार भुरग्यां मदें संबंदांत देवाचो इरादो आसा. हांवें तांकां खाली लेखां शिकोवचें न्ही, सायन्स शिकोवचें न्ही, ताच्या सांगाता देवाची मौल्यां पळय तेची देणी तांकां हांवें म्हज्या जिणे मुखांतर तांकां दिवंक आसात. देखून एक इरादो देवाचो आसा. त्या भुरग्यांक मुखेलें जिवीत संवसारांत जियोवंक तांकां जाय जाल्ली कृपा हांवें म्हज्या जिणे मुखांतर तांकां हांवें दिवंक आसा. देखून देवान पळया मोगाच्यानो देवान उजवाड रचलो आनी उजवाड आनी काळोख कितें जालो, देवाक तें बरें जालें. दीस आनी रात आमकां विसयो घेवंक, दिसाक काम करूंक. देखून देवान उजवाड आनी काळोख रचलो आनी ताका देवान म्हळें हें बरें दिसलें. ताका भुमी आनी उदक रचलें. उपरांत रचता आसतना भुमी आनी उदक रचलें आनी देवान म्हळें हें बरें म्हणून सांगलें. दुसऱ्या दिसा देव आयलो, हें कितलें बरें म्हणालो तो. सूर्य आनी चंद्र रचलो, दीस आनी रात सूर्य आनी चंद्र रचलें. देवान तें पळयलें आनी देव म्हणालो हें कितलें बरें, आपुरबायचें बरें म्हणालो तो. बरें म्हळें. आनी ताणें उपरांत रांदयर केली. तोशीं, मोगी, कुवाळ्ळे, टोमॅटो आनी भेंडां, सांगो, बिन्स सगळें कॅबेज आनी पुरा बटाटे आनी पुरा रचले. देवाक इतली खुशाल. देवान पळोवन हें मस्त बरें म्हणालो. ताचे उपरांत देवान सगळी तें बरें हें बरें रचलें. खरी एक बरें दर्यो बरो, चंद्र बरो, सगळें बरें, सूर्य बरो, दर्यो बरो म्हूण देवान सांगलें बरें. रांदय सगळी बरी म्हळी. पूण देवान एक येताना हें बरें न्ही म्हळें. तुमी सांगशात हे खंयचें देवान बरें न्ही म्हणलें. पयत पुरता सांगता एक कडेन देव म्हणालो हें बरें न्ही म्हणालो. देवाच्या तोंडांत हांव आयलीं उतरां ही. देव बरें न्ही म्हणालो. एक मात देवान बरें न्ही म्हणालो. कितें सांगशात की देवान बरें न्ही म्हणलें कितें. हें चिंतून पळया तुमी. खाल देवाच्या उतरान तुमी खाले वचलां चिंतून पळया तुमी. एक देवान खंयचें बरें न्ही म्हणलें म्हूण सांगा पळया. वय देव म्हणालो बरें न्ही मनशान एकल्यान आसचें. मॅन टू बी अलोन इज नॉट गूड. मनशान एकल्यान आसचें बरें न्ही म्हणालो. उत्पत्ती ग्रंथ उक्ते करा तुमी. बायबलाची पयलीं 2 पानां उक्तीं करा. उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्याय 18 श्लोक 2:18. देव म्हणालो मनशान एकल्यान आसचें बरें न्ही. मनशान एकल्यान आसचें बरें न्ही म्हणालो. सरस्पर दळबारोचो देव, रचणार देव म्हणालो रचनेक पळोवन ताच्या तातांनी केल्ल्या रचनेक पळोवन मनशान एकल्यान आसचें बरें न्ही. ताका संबंद जायचे. देखून आनी एकल्याक येवेक ताणें रचलें. ताका सांगातीन ताणें रचलें. आदांक ताची बोर काडून येवेक ताणें रचलें. इरादो शेवट एक गोल आसा देवान रचयल्ल्याक. एकल्यान आसचें बरें न्ही. देखून दोगांनी आसा जें म्हणल्यार इराद्यान. मनशाक एक इरादो आसा आमच्या संबंदाक. संबंद गरजेचो म्हूण देवा बगलें. हें बरें संबंद नासलें बरें न्ही. आमी जर तर कोणें संबंद दवरूं जाल्यार तें बरें न्ही. संबंद आसचें बरें म्हूण देवा बगलें. संबंद चड गरजेचें, शेवट मस्त गरजेचो. देखून संबंद आसचें भोव बरें म्हूण देवाक बगलें. आनी देवान कितें केलें म्हळ्यार तसो इरादो कितें म्हळ्यार आमी आशेल्लें आमी गळसिजें आमी आशेल्लें. देखून मोगाच्यानो शेवट इरादो शेवट गोल म्हणटा आमी. रिलेशनशीप हॅज ए गोल. इरादो आसा. संबंदाक इरादो आसा. तुवें तो इरादो जारी करचें म्हूण देव आशेता. आनी इरादो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुवें आशेल्लें कितें बरें पळय तें गळसूंक. संबंद असो खंय आशेल्लें गळसूंक वो इरादो मोगाच्यानो. वो इरादो आमकां आसा. संबंद आसा जेस संबंद भोव बरो. आनी वो संबंद कितें करता म्हूण सांगल्यार ताका इराद्या खातीर आसो. तुवें आशेल्लें तुका गळसूंक तुवें करचें साधन प्रयत्न. गोल म्हूण सांगल्यार तुवें आशेल्लें तुका मेळच्या खातीर. वॉट यू एम एट, एचीव वॉट यू एम.
वय ताका तुवें एफर्ट घालीचे देखून तुवें साधन करचें प्रयत्न करचें संबंदांत हे प्रयत्न चलता तुवें आशेल्लें जारी जावंक आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्यां करून पळयतात भुरगीं मुखार फुडारान फुल्लिलीं फुलां जावंक बावलीन फुल्लिलीं फुलां जावंक वो इरादो तांचो देखून ती भुरग्यांक कशें वाडयतात भुरग्यां लागीं कसो संबंद दवरतात बरी देख दितात तांचें तें बरें आशेतात तातूंत एक शेवट आसा बेश्टें कोणी भुरग्यांक तशेंच वाडयनात कितली ताका शिस्त शिकयतात डिसिप्लीन शिकयतात डिसिप्लीन शिकोवन त्या भुरग्यांक एका रुपीत करतात ती रुपीत करूंक आशेतात तांचें निरंतर आवय बापायचें साधन आसा भुरग्यांनी व्हड जावंच्यात आनी आशेले व्हडल्या जाग्यांनी पावचे जाल्यार भुरग्यांच्या फाटल्यान आवय बापायचें साधन आवय बापायचें प्रयत्न तितलें बरोवन आसा हर एका संबंदांत ती पती आनी पत्नीच्या मदें इश्टां मदें खंयचो तुजो संबंद आसूं दी त्या संबंदांत एक साधन आसा साधन करचें आमी प्रयत्न करचें देवाचो इरादो जारी करूं देवाचो शेवट जारी करूंक तातूंत आसाचें देखून तुज्या बऱ्याक आनी ताच्या बऱ्याक तुज्या बऱ्याक म्हज्या बऱ्याक आनी हांव कोणा संबंद दवरता ताच्या बऱ्याक पडचें तें घडसूंक आमच्या दोगां मदें कितें आसाचें तें घडसूंक प्रयत्न करचें थोडे बिजनस पार्टनर येतात हांगा फादर आमी दोग जाण खाला येयल्लो आमी बिजनस सुरू करता दोगा जाणांनी म्हूण सांगलें दोगा जाणांनी देखून दोगूय जण एकामेकाचें बरेंपण आशेतात की हे आपणाचें बरेंपण मात आशेतात कितलें आमी आयकत हांव आपणाचें बरेंपण पळोवन आनी एकलो बुडलो पयशे गेलो मनीस बुडोवन गेलो काल रडोवन आयला पयले थोडे दिसा आदीं एक जागो बिजनस करन ताणें पुरो बुडयलो देखून आज एकलो आयला तांणी एक हांगा कंप्युटर सॉफ्टवॅराचें खाली सुरू केल्लें एक 9 वर्सां पयलें जाग्यान विकून आनी प्रकरण बरें ताका इल्लोशे पयशे करून दवरले हाका घाल्यात आनी 30 जाण सांगाता मेळ्ळ्या 30 जाणांक सांबाळ दिवंक हाचे बोल्सांतले ते येतात आज रडोवन आयला कितले दिसांक हांव क्लोज करता म्हणून देखून मोगाच्या न्हू तूं सामान दवरता आसतना साधन करचें प्रयत्न करचें तुवें आशेल्लें जारी जावं तूं तांच्या लागीं कितें आशेताय तें ताणें जारी दवरचें हर एक दणी ह्या कामाक मनशाक दवरता ताचे तावन आशे येता आनी तुवें दनये तावन आशेताय खाली सांबाळ मात न्ही तुका बरें पळयचें म्हणून तुका तांणी दवरचें घाल्यार खाली सांबाळ दिवंक तुजें परत करूंक न्ही तुजें बरेंपणी आशेचें थोडे दनयात बरें आशेतात कामां दवरल्या उपरांत ताका सांबाळली टायमार दितात सदां विचारता बरें हांवें गी आतां बायक सूख समाधान गी भलायकी बरी या गी म्हणून तले बागी देनी हांवें पळयल्यात तले बागी देखून तुमी जायत्या जाग्यांनी काम करतात थोडे हांव विचारचें तुमच्या मॅनेजरांनी कशें बरें तुमकां बरी भलायकी आसा गी सूख समाधान आसा गी कशें म्हण विचारतात गे ते मॅनेजर जर तर तुज्या मॅनेजरान तुज्या धनयान विचारलो जाल्यार तो देवाचो इरादो परिपूर्ण करता जाल्यार तुवें ताच्या बऱ्यापणा खातीर ताका समाधान येवच्या बरी आमी काम करन आमी समाधानी आसाचें देव बरो संबंद कोणा लागीं जाल्यार जावं दी धनी आनी कामागार सावकार आनी नौकार आनी कोणी जाल्यार जावं दी बरो माय आनी सूण वा पती आनी पतीन संबंदा मदें देव आशेता काल आशेता देव आशेता इरादो एक देवाचो शेवट आहा तांदो एक सूण तुज्या घरा आयल्या ती देवान धाडल्या आनी सुणेंची तिजें हें म्हाका देवान दिल्लें घर म्हणून देव ह्या संबंदांत आशेता ताका महिमा दिजे म्हणून देवाक महिमा आमकां बरेंपण जाय जें देव आशेता आनी हें देवान आशेलें हें देवाचें हें आमी साधन करचें निरंतर देवाचें शेवट जारी करूंक आनी मागीर प्रयत्न करचें देवाचो शेवट ह्या संबंदान जारी करूंक देखून मोगाच्या न्हू उपदेशक सांगता 9:30 अध्यायी उपदेशक 9:30 अध्यायी श्लोक 12 कितें सांगता म्हळ्यार एका जाण एकल्यान आसच्या प्रात एकल्यांत एक वण्टी जिवोवच्या बराक एक सुरपण अवकारपण जिवोवच्या बरें एकल्यांत आसच्या बदलाक दोगा जाणांनी सांगत आसल्यार बरें म्हणून तें फायद्याचें म्हण सांगता दोग जाण एकल्यान पडल्यार आनी एकल्यान उखलेत एकलो पडा जाल्यार आनी एकल्यान उखलेत म्हणून जिणेंत एक ना एक रितीन आमी पडता गिना आमी पळयलां जिणेंत आमी एका ना एका रितीन पडटा हांव मुस्तुपटी पडा पिड्येन पडलां कश्टान पडलां तशेंच आमी पिड्येन पडटा कश्टान पडटा थोडीं रिणान पडटा आमी रिणान पडटा फारीक करून मस्तू करता थोडीं फाटी खंतीन पडटा थोडे फाटी दुखाच्या कोंडान पडलां म्हणटा आमी दुखाच्या कोंडान पडलां थोडे फाटी मोगार पडटा आमी थोडे फाटी कामार रक्त पडलाय कितें कितल्या कामार रक्त पडलाय सकाळ हांजेर म्हूण कामार रक्त पडटा वय थोडे फाटी णवरो येता आनी मग व्हंकलेक म्हणटा कितें आज कामार पडलाय म्हणून देखून कामार पडटा रिणार पडटा आनी दुखान पडच्या कोंडान पडटा खंतींत पडटा बुडटा आनी रिणान पडटा कश्टान पडटा पिड्येंत पडटा तशें पिड्यान पडटा देखून आनी एकलो सांगात आमी उखलूंक पळयचें पिड्येन पडल्या वेळार हात दिवन कुमकेक हात दिवन उखलूंक पळयचें
उखलून पडचे थोडे कडेन शेजाऱ्यान आमकां मेळटा शेजारा तिका कालेंगी ऑपरेशन जावन 8 दीस जावन ती कांगनाडी आस्पत्रेंत कालें तिका पोटांत कालें ट्युमर येयलो काडूंक आनी परत ती आस्पत्रेक गेल्या वय तिचे भुरगें दोगांय जाण परगांव वता न्हवरो परगांव वता हांगा कोणी ना तिका पळोवंक कोणी ना शेजारची येवन रावतात रांदून दितात एकली येवन तिका सांगाता रावता एकलेचे सैरी येवन तिने अरेंज केला सैरी ती येवन राती रावतात आनी राती रावता ती सांगता 3 दीस आसली म्हणून आयकून अजाप जालें ती हांगा मिसागणी येतात मोगाच्या न्हू कितली बरी पळया कर शेजारची येवन तितल्या मोगान एक शेवट आसा कुमो करचे म्हणलो शेवट देवाशे येता शेजाऱ्या मदें आतां दिजे कुमके साथ दिजे म्हणून रांदतात व्हरून दितात आनी परत जाय जाल्लें कालें खाय जेमळान थंय परत वय डिस्चार्ज करून आपुणून गेल्यान तीन शेजाऱ्याचें ना हांव भुरग्यांक सांगलां तुमी येवचें नाका म्हणून ह्या कोरोनाच्या टायमार परगांवता अमेरिकांत आमकां येवंक जायना देखून पळय कितल्या मोगान पळयतात वय तशें देखून मोगाचें न्हू तो संबंद उपकारा पडना जाल्यार उपकारा पडना केदाळ तो संबंद उपकारा पडना शांती सरता तो संबंद आमचे एक संबंद जालो ती आमचे शांती समाधान सोरता जाल्यार सोरता एक भुरगें फोन कर सांगता मोगाच्या न्हू फादर ताजें कॉलिंग किरी करता हांव सैरीक फाटींग काडटा म्हाका नाका उतार दिलां खरार जालां म्हाका नाका तो हांगा तावन किरी करता म्हाका काम करूंक जायना किरी करता न्हू अरे शांती समाधान सोरता वो देवाचो शेवट न्ही वो संबंद उपकारा पडनातलो संबंद आमी दवरल्या देवा दुखता ताणें संबंद आसा केल्या शेवटा खातीर शांती समाधान जोडच्या खातीर संतोश आसा करच्या खातीर आमच्या संबंदांत मोगान बरोवन वमतोच्या खातीर आनी सोंसणीकायेन बरोवच्या खातीर विश्वास एकमेका पतयेनी भरच्या खातीर देवान दवरला वय तशें देखून दया माया दाखोवच्या खातीर आनी एकल्याचे कश्ट पळोवच्या खातीर दया बगाचे मायपास बगाचे दूख आमी समजाचे अर्थ घान खाणायचे त्या खातीर देवान संबंद आसा केला आतां ते चेडूं म्हणटा तो म्हाका किरी करता म्हजेर न्ही सांगूच जायना म्हाका तकली पडापड सुद्दां कालें करचें म्हणून हर एक दिसा फोन कर सांगता तूं कित्याक सांगताय हांव इतलें सांगचें देवान संबंद आसा केला तो शांती खातीर जर तर शांती ना देवा तें दुखता म्हूण तो सोडीचे गे म्हजे कडेन सरतात आमी कशें सांगचें सोड म्हूण सांगून ते निर्धार तुमी खाणेचे तुवें केल्लो सामान तुज्या हातांत तुवें करीचे थोडे फाटी ते सदां ताच्या फोन करून तिल्लोसो दुबाव परत करता किरी करता चेडून चरक्याक चेडो म्हणटा आळ्या फादर हांगा आसा इतलें काम करन येताना आची फोन इल्लोसो लेट जालो जाल्यार हें फोन करता न्हू अशें कर कोण आलो हांव करता तुजें फोन एंगेज येताले म्हणून दुबाव करता म्हजे फ्रेंडांनी उलोवंक ना म्हजे कडेन म्हजे ते सांगाती आसात खंय गेलो रे म्हणून रुममेटांनी उलयतात त्या जाळ हाचें फोन आयले काडिना जाल्यार दुबाव करता म्हजे लागीं आनी अशें म्हाका सांगता म्हाका मस्त खिरी जाता देखून तुजें समाधान सोरता जाल्यार शांती सोरता जाल्यार शांती पाड करता जाल्यार तो संबंद देवान आशिल्लो न्ही तांचो इरादो ना देवाचो इरादो ना तो संबंद उपकारा पडनातलो देव संबंद देव पासान करिना देवान संबंद असो केलो शेवटा खातीर म्हूण आमी याद केलें देखून दुडू बोदीक मात्र दुडू आतां इंत बोदिका मात्र बगनो उसांबळ करता जाल्यार आनी सगळो दीस दुडवाची ताशा बोदिकाची ताशा जाली एकत रडणें एकत लदीन खाल म्हळ्यार दुडू आनी उलोवचें बोदिका विशयन उलोवचें इत्येक लदीन मतींत आहा जाल्यार तो संबंद उपकारा पडना एक तो आमच्या संबंदा मदें आमी दोग जाणां एकलो म्हजे तावन कशे पयशे काडचे कशें दुडू करचें कशे बळाचे पयशे पिळचे म्हण चिंता जाल्यार तो संबंद उपकारा पडना बगनां उसांबळ करता तो संबंद आमची बगनां म्हळ्यार राग कठीण करचें तो ताचेर उलयल्या उपरांत राग सडटा आनी ताचेर उलयल्या उपरांत खंत बेजाराय सडटा ताचे कडेन उलयल्या उपरांत मोस करचें आनी राग करचें बगनां उसांबळ जावची खंत बेजाराय राग अशें रायलो जाल्यार तो संबंद उपकारा पडना मागीर मोस करता जाल्यार तुजे तावन ती कुरी बांदूंक हें बांदूंक तें बांदूंक कर मोस करता जाल्यार तोलो संबंद उपकारा पडना संबंदाच्या पयशां विशयन उलोवचो संबंद उपकारा पडना आनी तो उपकारा पडना तो संबंद देव पासान करिना तो देवा लागीं व्हरना आनी वय देखून देवाक जाय तुजो संबंद बरो संबंद मोगाच्यान तुज्या संबंदाचो शेवट तुज्या संबंदाचो वाडा जाय म्हूण देव आशेता तूं संबंद वाडा जाय म्हूण देव इतल्यांत आशेता आमचे तावन संबंद वाडा जाय म्हणून संबंद वाडा जे म्हणल्यार देवाची आशा कोलो संबंद दवरले जाल्यार हांवें तो संबंदांत हांवें वाडाचे ताणें वाडाचे आमचो संबंद वाडाचे म्हूण देवाचो आशा देव आशेता देखून तुज्या संबंदाचो शेवट इरादो तुका
कळीत नसल्यार देंवसार तातूंत प्रवेश जाता. तुजो इरादो तुका कळीत आसा जे म्हजे लागीं आनी ताचे लागीं कितें संबंद आसा, म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं कसलो संबंद आसा, हाचो इरादो कितें, हाचो इरादो कसो म्हूण तुका कळना जाल्यार, तूं आणकी समजोनाय जाल्यार तातूंत कोण रिकता, तातूंत देंवसार रिकता, सैतान रिकता. आनी आमकां दोगांकी तो ताच्या कुशीन देवा लागीं व्हरच्या प्रास यमकोंडाच्या सक्तेन व्हरता. यमकोंडाच्यो सक्ती, तो राग यमकोंडाचो, तो मोसोर यमकोंडाचो, वय तें दुखोवचें, मन दुखोवचें, बेजाराय खंत बेजाराय यमकोंडाची. सरकार खंत बेजाराय ना म्हूण आमकां पयत पुस्तकां सांगता, जेजून सांगलां वय. आनी खंत बेजाराय दुखाच्या कोंडांत आमकां बुडयता तो. दुखाच्या कोंडांत हगें काडचें, एकामेका राग करचो. इश्टागात आली पयलें शेजाराचीं कुटुंबां दोगां इश्टागात बारी मोगान आंगेर पत्राटे केले, तांगेर व्हरून दिवचे, तांचे पत्राटे हांगा येवचे. आनी कुव्या म्हटली हांगा थावन थंय तांचे पत्राटे आयले म्हणटा आनी कुव्या म्हटलीन धाडून दिवचें. तांणी व्हरून धाडलें दिलां आनी मांडणी धाडून दिवचें. असली तांची काणी, मांडणी आनी काणी जावन आतां तितल्यांत हगें. तांच्या घरा कोण आयलो जाल्यार वयरतान पळोवचें आनी तांच्या घरा अशें येवपा तीं झुजतात की ओली दुस्मानां जाल्यांत की सांगचें नाका, दुस्मानां जाल्यांत. देखून त्या घरा खाजर जाल्यार तांच्या घरा वचोन आनी तांकां आपयनातल्या बरी आनी पुरा केलो. एक तिके पावरफूल जावन येतात. तांकां कितलो ताचो पुतांनी पुरा मेळोन इतलें गुरकाराक आनी सांगाता दवरून वो शार वो भुरगो थाल्यान ताणें बरोवलो. देखून आमी तांकां आपयलां आमी येना म्हणून. देखून तांकां आतां सायडीक घाल्यांत. तांच्या सांगाता देव आसा, पवित्र आत्मा आसा, पुरो तुमकां कोणें आपयलें थंय वसा, कोण आपोवना पळय तांच्या घरा वचनाकात. तुमकां आपनातल्यार वचना रडा नाका, तुमी समाधान कण्या, जेजू तुमच्या सांगात आसल्यार पुरो म्हूण सांगून दिलां आमी. देखून मोगाच्यान खंय संबंदांत मोसोर आसा, खंय संबंदांत हगें आसा, खंय संबंदांत देदेस्पर आसा, खंय संबंदांत स्वार्थ आसा, खंय संबंदांत पयशांचेर दोळो आनी वस्तूंचेर दोळो आनी आस्तीचेर दोळो भितर घालून पळोवचें, चिटींग करून पळोवचें, मोस करून पळोवचें, थंय तो संबंद देवा तावन आयलो. हो संबंद देवाचो इरादो थंय मोडला. देवाचो इरादो तातूंत ना, सैतानाचो प्रवेश जाला. देखून खंय धाडा पळय आमकां आमच्या संबंदांत देवाचो इरादो आमकां कळीत ना गी, थंय कोण रिकता मोगाच्यान, थंय देंवसार रिकता आनी ताचें राज चलयता. ताचें राज दुस्मानकायेचें, ताचें राज मोसराचें, हगें करचें आनी एकामेका पयस करचें, एक संबंद तुटोवचो, तो ताचो इरादो जावन आसा. देखून मोगाच्यान देंवसारा प्रवेश जावंक आमच्या संबंदांत आमी अवकाश दिवं नजो. मोगाच्यान देंवसारा बिलकूल तांतूंत प्रवेश जायनाचें आमी सत्राय घेजे. देखून उत्पत्ती ग्रंथांत दुसरो अध्याय आनी आमी पळया 18 श्लोक 8 आमी कळया. आदामाक जेजून देवान बागेंत दवरलो. आदामाक रचलो, देवान मनशाक रचलो, आदामाक रचलो आनी एका बागेंत भुमी वांकुटान ताका दवरलो. ईडन गार्डना भितर दवरलो, बागेंत ताका दवरलो आनी भुमी वांकुटान ताका दवरलो. अध्याय थंय पळया, अध्याय 2 श्लोक 8, ताच्या 8 थंय उरले सोडया आमी. आनी 15 वाक्या, श्लोक 15 सांगता, देवान रुखा झाडारी फळांनी बरोवलीं, फळांनी रुचीक फळां, ॲपलां, पेरां, सांपेरां आनी लिंबे, आंबे, दाळिंबे अशे बरोवले ताका. आंबे आनी ताका बरोवलीं, फळांनी बरोवलीं, ताका दाखोवन दिलें हें पुरा तुका म्हळें. पूण एक वो तें फळ दिसता पळय, वो तो रूख आपळे भुमे कडेन मदें, तो एक तुवें करनाका म्हूण सांगलें. एक देवान सांगलें, ताचें फळ कांय नाका म्हळें. देखून मनीस एकसुराचें समानय म्हणालो देव. मनीस एकसुराचो समानय म्हणालो. सगळीं ताका दिलें, फळां दिल्यार मनशाक संतोश ना. ताका संबंद आसल्यार मात तीं फळां पळयलीं, खेळलीं, रुचिकात म्हणालीं, पूण ताका परतून बेजाराय येयली. म्हूण कितें संबंद नासलो, एकपणां जालें, संबंद नासलो. देखून देवास येता हर एका चरक्यान ताच्या पतीचो संबंद आसाचे. आनी एका कुटुंबान आनी एका कुटुंबा लागीं आमकां मस्त दोन क्लोज फ्रेंड्स आसाचे. बेस्ट फ्रेंड एकलो मा, चेडवाक एकलो, चेरक्याक एकलें. ते बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स मस्त आसाचे. एक 25-30 क्लोज फ्रेंड्स आसाचे. तेन्ना तुका तांणी फोन करतात आनी उलयतात, तुजी मोगाची न्हय ती, तुका खुशी जाता. देखून तशें. आनी कांय कशें म्हळ्यार तितलीं फ्रेंड्स आसताले म्हूण आमकां जनरल फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स 500-1000 आसल्यार व्हडलीं. मस्त आमकां फ्रेंड्स आहात. म्हाकाय मस्त जाणां फोन करतात, मस्त जाणां फ्रेंड्स आहात. थोडीं मस्त क्लोज आहात. क्लोज कशे आहात पद तुमी, आमच्या बसत मागा म्हूण सांगतात, आमी तुमच्या बसत मागता म्हणटात, आमच्या घरा येया म्हणटात. इशेन खंय येताना इल्लेशें मांडणींगी खाली कर नाडटात आनी वय बरें वस्तू कर नाडटात आमकां. खुबे म्हटलें केल्यार उडास दवरतात, इल्ली आण दितात, जाल्यार उडास उरता आमकांय. वय बरें तशें. देखून मोगान आसता आमी, मोगान तशें. देखून आनी
तांचो सूख संतोश आमच्या लागीं वांटून करतात. देखून त्या दाळा मगो संबंद येता. तुमकां क्लोज फ्रेंड्स आहात कोण ना तशें वय वय बेस्ट फ्रेंड पतीक पतीन पतीनीक पती ते बेस्ट फ्रेंड. पूण क्लोज फ्रेंड आमकां मस्त जाणां आल्यार बरें क्लोज मोगान उलोवचें लक्षिल्ल्यान उलोवचीं बरें सगळ्यां कडेन सकट संगती उलोवंक जायनात. थोड्यो लक्षिल्यो संगती आमी लक्षिल्ल्यां कडेन मोगाच्या कडेन मात उलय आमी कित्याक जेवल्या कित्याक गेल्या सगळ्याक सांगूंक जायना. थोड्यां कडेन मात्र आमी सांगयेत देखून तांचे कडेन सांगचें देखून तांचे कडेन बरी मसली आनी आमकां कडी धाड दितात. तशें मोगाची मनशां ते देखून देव म्हणटा एक सूर आसचो समानय देखून तो एक रस्ता इतलें तोठांत तितलीं सोबीत फुलां आसलीं फळां आसलीं सगळें ताका भुमी वांयकोटांत आसलें जाल्यार इथं देव म्हणालो एक सुराचे बरोवणी ताणें एक सुरो पळयलो खंत बेजाराय आदावांच्या तोंडार दिसली आसो दिसोना ताका पयलीं आसून कळून आलो फळां खाताना आनी पुरा दीस येताना ताची रूच उणी जाली एक रूच ताका जाय जाली संबंदाची रूच उणी जाली. ते फळांनी केल्यार पावान जायना खंयची बरी उत्तीम काणांत आनी पुरा मेळान ती संबंदान मेळची म्हज्या मोगाच्यानी क्लोज आसलेल्यांनी फोणां करना जाल्यार म्हाका बगता तुमकांय क्लोज आसलेल्यांनी फोणां करना तुमकांय बगता देखून ताणें येवेक रचली संबंद दवरूंक. देखून मोगाच्यानो तुका एक व्यक्ती दिवच्या पयलें देवान तुका कितें दिलें म्हणून पळय देव कितें दिता पळय देवान कितें दिलें आदावांचें खणें आमी आदावांचें खणें मोगाच्यानो आदावांचें तें धाकलो खणें ताका येवेक दिवच्या पयलें देवान कितें पुरा दिलें पळय एक उडासा कडया कितें पुरा जालें म्हणून देखून आमी श्लोक 15 तावन 18 म्हणसर दुसऱ्या अध्यायांत हांवें 15 तावन 18 म्हणसर एक 5 फावटी वाचलें हांवें 15 तावन 18 म्हणसर ताणें रूख चडां दिलीं फूल फळां दिलीं भुमी ताका दिली ही सगळें तुका म्हणालो आनी देवान तो सगळें ताका दिलो एक कानांतर एक 5 संगती देवान ताका दिल्यो 5 संगती. ह्यो 5 संगती आमच्या संबंदांत गरजेच्यो आमच्या हर एक दिसा ह्यो 5 संगती गरजेच्यो त्यो धाड तुजें सूख समाधान वाडटा तुजो संतोश वाडटा तुवें आशिल्लें शेवट जारी जाता तुजें जिवन नांदाण जाता आपुरबायेचें जाता तुका ताच्या व्हरतो संतोश व्हरचो सर्गत तुज्या काळजान देंवन आयिल्ल्या बरी जाता. देखून हे 5 संगती आमी उडास दवरचे. एक पयली संगत खंयचे गे पळया हे श्लोक 15 तावन 18 म्हणसर पळयात आज आमी नियाळ करया. पयलें ते श्लोक आतां आमी वाचिना हांगा पूण आमी एकलेंत आमी बूक म्हणजे लुकते करून उत्पत्ती ग्रंथांत दुसरो अध्याय पयलेचो बायबलान सुरूचो 2 पानां काडल्यार मेळटा. देखून दुसरो अध्याय 15, 16, 17, 18 4 श्लोक एका 2 मिनटां भितर वाचून जातात. तातूंत देव ताका एक जागो दवरता भुमी वायकुटांत आदावांक दवरलो म्हूण आदावांक खंय दवरलो देवान भुमी वायकुटाच्या मदें दवरलो. भुमी वायकुटांत ताका जाय जाल्लें सगळें शितळ उदक आसलें कितलें मिनरल वॉटर तें ताका पियेल्यार ताची ताणबूक आनी पुरा रावतली ताचें फूल फळान ताका दे आसली कितें खंय रांदय आनी पुरा आसली ताका एक जागो दिलो. पयलें नंबर 1 देव दिता जागो आमकां देव दिता पयलें जागो एक जागो देवान ताका जागो दिलो. त्या जाग्यार जिनियसो इरादो शेवट त्या जाग्यार आसा जागो आसा. देखून थोडे जागो सोदतात गल्फांतावन आयिल्लीं इज्रायलांतावन आयिल्लीं फॉरेनांतावन आयिल्लीं अमेरिकांतावन आयिल्लीं जागो सोदतात मोगाच्यानो एक जागो वय एक जागो जाय म्हणटा सोदतात एक घर बांदूंक आसा आशेतात त्या जाग्यार. देखून खबर काडटात जायते जागे पळयतात फादर वो जायत की फादर तो जायत की फादर EFT फादर EFT येवन पळया तुमी पळोवन हे बेजार करून वो देवान फाव केल्लो की आमकां हांगा सूख समाधान मेळटात की घर बांदयेत की आमी कुटांबांगा रवयत की कश्टांनी जोर हाडल्यात एक बरें घर बांदचें म्हूण सांगतात एक बरें घर बांदूंक आमकां जाय म्हूण सांगतात वो जागो आमकां जाय म्हूण सांगतात. समया जायत की पळय बदो आमकां मस्त लायक जाला म्हणटात आमी तें घेता मागणें करता बायबलूक तेंकां कितें मेळ्ळें तें वाचून सांगता तांकां आनी त्या जाग्यार घर बांदून ती संतोशान आसात. मस्त जाणां लागीं सारतात मस्त जाणां लागीं खंय जागे पळोवन एक जागो ती सिलेक्ट करतात. देखून देवान दिल्ल्या जाग्यार देखून हांवें सांगचें वो देवान दिल्लो जागो ह्या जाग्यार झगडें करूं नजो ह्या जाग्यार मोसोर करूं नजो ह्या जाग्यार संबंद दवरचे देवाचो इरादो दवरचे म्हूण तांच्या कुटुंबा कडेन मुखेल्या कडेन आमी सांगता तें इरादो ह्या जागो देवान दिल्याक एक इरादो आसा एक शेवट आसा एका शेवटा खातीर एक इराद्या खातीर तुका देवान दिला वय एक पर्पज ताका आसा ह्या जाग्याक देवान एक पर्पज दिल्या देवान दिल्ल्या जाग्यार तुवें फायट करूं नजो मोसोर दाखोवं नजो संबंद वाडयचे आनी हर एका संबंद वाडा ताका एक इरादो आसा आनी हो संबंद तुजो वाडाचे देवान एक प्रत्येक इराद्या खातीर तुका दिला नातलो हो जागो दुसऱ्यान दितालो तसो जागो वो देवान तुका मेळाशें केलो तुका इज्रायलाक केलें नातल्यार तुका गल्फाक केलें तुका अमेरिकाक खंय व्हरून आनी पुरा तुका हो जागो देवान इतलो पयशे दिवन तुका जागो काडूनच्या बरी केलो त्याच्या इराद्या खातीर तो
इरादो तुवें मोडून नजो, देवान दिल्ल्या जाग्याक तुवें फायट करून नजो म्हणून देखून केदाळे मगाच्यानो शेजाऱ्या लागीं, सैऱ्यान दैऱ्या लागीं, इश्टा मंत्रा लागीं ह्या जाग्यात हांव तुवें फायट करून नजो, ह्या जाग्यात हांव हाका इरादो आसा. आद हांव विसरूंक ना, आद हांव विसरूंक ना, म्हाका ह्यो भुमी वांयकूट दी देवान आदार विसरूंक ना. देवान ताका उखलून त्या भुमी वांयकुटांत त्या बागेंत दवरलो, ताका बागेंत दवरलो म्हूण सांगता. देखून मगाच्यानो आमकां देवान दवरलां ताच्या त्या बागेंत एका इराद्या खातीर. देखून तूं गल्फांत आसाय गी, तूं लंडनांत आसाय गी, तूं ऑस्ट्रेलिया आसाय गी, तूं USA अमेरिका आसाय गी, तूं कॅनडा आसाय गी, देवान दिल्लें तें कितें तूं कितें करताय देवा लागीं विचारून पळयचें. देवा लागीं दिलो, देवान दिलो हो समान त्या जाग्या लागीं. तुका आमी हर एक दीस आमी विचारचें म्हाका देवान कितें अमेरिका हाडला, इतलीं जाणां अशें येतात म्हाका कितें हाडला, म्हाका देवान कॅनडा, देवान म्हाका लंडन कितें हाडला, देवान म्हाका न्यूझिलंड ऑस्ट्रेलिया कितें हाडला, देवान म्हाका गल्फाक इस्रायला कितें हाडला म्हण एक सवाल हांवें हर एक दीस विचारन म्हज्या काळजांत. देवान दिल्लें तूं कितें करनासाय आज, इस्रायला येयला उपरांत तुका दिल्लें देवान, या देव तुवें कितें करनासाय आज, इस्रायलांत तूं कितें करनासाय, तूं अमेरिकान कितें करनासाय, तूं लंडनांत कॅनडा गल्फांत कितें करनासाय, तूं कितें करताय. देवा लागीं तो सम्मान तुवें वाडयला गी, देवाचो इरादो तुवें दवरला गी. थंय गेल्या उपरांत तुका इल्लें संवसारी वस्तू तुका मेळ्ळ्या वेळार, दुडू बोदीक मेळ्ळ्या वेळार तूं देवा दुखयताय गी, ह्या देवा लागीं सम्मान दवरलाय, ह्या लागीं तो सम्मान तूं दाखयताय गी, देवा ते उपकारी म्हूण दाखयताय गी, खंयच्या रितीन तूं दाखयताय एक घडी भर चिंतून पळय. मगाच्यानो देव दिता इरादो एक शेवट पर्पज, दुसरें खालें म्हळ्यार देव एक पर्पज इरादो दिता. तूं खंय वावर करताय तुवें अभिवृद्धी, तुजी अभिवृद्धी करचें, तुवें सांबाळीचें, तुका सांबाळीचें आनी तुजो संबंद तुवें सांबाळच्या खातीर देव तुका त्या संबंदाक एक इरादो दुसरो देव दिता. एक इरादो हर एक तूं काम करच्या जाग्यार, तुवें वावर करच्या जाग्यार देव तुका इरादो दिता. तूं अभिवृद्धी कर, तो इरादो अभिवृद्धी कर, तो इरादो वाडय. वय तुका एक इस्कालांत आतां भुरग्यांक एक इस्काल चिंतिनासतना एक इस्काल मेळटा दिता, एक कॉलेजीक देव दिता, एक ऑफीस तुका दिता. त्या आतां कितें जालां त्या जाग्यार, कितें जालां. आमी भुरगीं इस्काला येतात, हांव भुरग्यांक सांगता हें देवान दिल्लें इस्काल तुका, देवान तुका फावो केलें इस्काल. ह्या इस्कालांत तुवें अभिवृद्धी जायचें, तुवें महान जायचें, तुवें तुका सांबाळून व्हरचें. तुज्या मुखार हेरांक तुवें सांबाळीचें, मुखार हेरांक सांबाळूंक आसा. पूण त्या जाग्यार तुमी देवान दिल्ल्या जाग्यार तूं कितें करताय देवान दिल्ल्या जाग्यार तूं सिगरेट ओडटाय, तूं मामाल पियेवणें पियेताय, तूं ड्रग्स काणयताय इस्कालाच्या वाठारांत. हें देवाक दुखता. तुजें वॉट्सॅपार सगळो दीस बसून देवान दिल्लो इरादो, त्यो व्हडली खोल तुका दिल्या, व्हडल्यान तुका इस्काल दिलां, ते इस्काल वचून चड शिकायचें तुका बुदोवंक काय देवान दिल्या. तुका एक इराद्या खातीर थंय येलां, तुवें शिकोवन महान जायचें म्हणून. पूण थंय तूं हाचेर कंप्युटरार मोबायलार बसून चॅट करून गेम्स खेळोन ते इस्कालान तुका मेळचे जाल्यो सवलत्यो लायब्ररी तुवें वापरनासतना तुजी जिणी कशी जाता, कितें जाल्या. देवान दिल्लो इरादो त्या व्हडल्या इन्स्टिट्युशनां, व्हडल्या संस्थांत तुका येयल्लो, थंय तुवें वाडाचें चडाचें, व्हडलें ऑफीस तुका दिल्लें, तुवें वाडाचें म्हूण आज वाडलाय गी. ह्या तुजी स्वार्थी बूद तुवें दाखयल्याय. तुज्या ऑफिसांत तुवें काम करच्या व्हडल्या कंपनीन तुका येलां, तूं थंय तुजें व्हड म्हण दाखयताय गी, देवाक थंय व्हरून संतोश दिताय गी, तूं देवा दुखयताय. थंय वचून तुजें व्यक्ती विकास जाला गी, तूं व्हड जाल्या गी, तुजी अभिवृद्धी जाल्या गी, तुज्या कुटुंबाची अभिवृद्धी जाल्या गी. ह्या तूं ल्हान जालाय. एक घडी बरो नियाळ करून तूं पळय. देखून आमी व्यक्तींक धरता, आमी व्हड जाल्या बरी व्यक्तींक धरता आनी खाल करता, शेवट इरादो विसारता. व्हडल्या व्यक्ती मनशांक सोदता, देवाक सोडता, ताका सोडता, देवाचो इरादो सोडता, व्हडल्या मनशांक धरता आनी तो इरादो आमचो देवाचो इरादो विसार घालता मनशांक धरता. देखून मगाच्यानो शेवट इरादो विसारल्या वेळार आमकां जावं पुरो आमच्या गल्फांत गी, अमेरिकांत गी, लंडनांत गी, कॅनडा गी. वय वाय आय एम हियर, हांव कितें हांगा आसा, वाय आय एम हियर, हांव कितें हांगा आसा, हांव हांगा कित्याक देवान म्हाका दवरला, कितें हांगा म्हाका भुमी वांयकुटान दवरला म्हण आतां हांव विचारलें. हांव कितें हांगा म्हणून म्हाका देवान एक इराद्या खातीर दवरला. देखून म्हाका अमेरिका देवान एक इराद्या खातीर दवरला, म्हाका लंडनांत कॅनडांत एक इराद्या खातीर दवरला, ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंड एक इराद्या खातीर दवरला, म्हाका गल्फांत इस्रायलांत देवान एक इराद्या खातीर दवरला. वाय आय एम हियर म्हण आमी विचारचें. देखून लोकां लागीं लढाय केल्यार देवाक दुखयता आमी गेल्ल्या जाग्यार येरांच्या तांच्या बऱ्यापणाक आडपाय दवरल्या वेळार, येरांक हांवें लुकसाण केल्ल्या वेळार, येरांक मोस केल्ल्या वेळार थंय वचून म्हजो प्रभाव घालून हांवें देवाचें
देवाचो संबंध मोडोवन हांवें लोकांक येरांक लोकां लागीं लढाय करून झुजोवन तांकां दुखयल्या वेळार हांव देवाक दुखयतां, ताचो इरादो निर्पळ करतां, ताचो इरादो ताचो शेवट हांव निर्पळ करतां. देखून म्हाका म्हज्या संबंधाक एक इरादो आसा. तिसरें जावन आसा जें म्हाका न्हू एक प्रोविजन म्हळ्यार देव उदक सून दिता. म्हाका जाय जाल्ल्यान तो दिवच्या वेळार उदक सून दिता. म्हाका आमी प्रोविजन म्हणटा जावं उदक दिता, देव उदक सून दिता. म्हाका देव उदक सून दिता. देवान आदावांक सगळें दिलें. रूख झाडां फळां फुलां बेळें सगळें ताका जाय जाल्लें दिलें, रांदय आनी परत दिलें. देखून तुका एका रुखाचें फळ खायनाका म्हूण सांगलें. एका रुखाचें फळ खायनाका म्हळें. दुसरो अध्याय 15-18 म्हणसर श्लोक वाचतना आनी तांणी खाल केलें तें खायनाका म्हणलें, ताचीच रूच धरली. ताका तेंच तांणी केलें, येवेन तेणें केलें. आनी तुका मोगाच्या न्हू तुका कश्ट येताना, तुका देवा लागीं मागताना तुका तें मेळना. तूं मागताय आनी म्हणटाय ताका फोन करताय त्या मागण्याच्या ब्रदराक, ह्या मागण्याच्या भयणीक भावांक, भयणीक मागण्याची भयणी भाव आसात तांकां फोन करून सांगताय आनी मागलें मेळना. कितले फावटी आमी सांगता पळय इतल्या वर्सां मागता मेळना म्हणून. म्हज्या पुताक आनी बरें काम म्हणटा म्हणल्यार तें तुणें सांबाळाक चड काम करता. नॉट रिवॉर्डींग हेवी वर्क इतलें करता. रिवॉर्ड नॉट रिवॉर्डींग बरो सांबाळ वाडना. कितें करचें म्हणटा 15 मिनटां पयलें बाय उठोवन गेली हांगा तावन म्हणून तशें तुका मागिल्लें मेळना. कितें म्हळ्यार तुवें देवाचें प्लॅन जारी करूंक नाय. देवाचें प्लॅन तुवें जारी करूंक नाय. तिका येवेक सांगलें तें फळ खायनाका म्हूण तें फळ केलें. देवान खालें एक लिमीट घालता. लिमीट घालता. देखून मोगाच्या न्हू देव प्लॅन दिता. ताचें प्लॅन जारी केलें मात देवाची मांडावळ तुवें स्विकार केल्यार मात देवाची मांडावळ तुवें स्विकार केल्या वेळार देवाची आयडिया तुवें ती निर्पळ करनासतना सुपळ केल्या वेळार देवाचें प्लॅन तुवें फळादी केल्या वेळार देवाचें प्लॅन तुवें जारी केल्या वेळार देवाची मांडावळ तुवें जारी केल्या वेळार देव तुका इसरलें दिता. देव गॉड इज फंडींग हीज ओन प्लॅन. देव कितें दिता ताच्या प्लॅना खातीर तुका हें प्लॅन केल्यार आनी इतलो तुका बेसांवन दिता म्हणटा, इतलो तुका दूड दिता, इतलें बदीक दिता, इतल्यो तुका सवलती दिता, इतलें तुका बरें करता म्हूण देवान सांगलां. ताचें प्लॅन जारी केल्यार सैतानाचें प्लॅन आमी राग मोसोर हट्ट संवसाराचें दरबस्त पुनोवचें दरबस्त करून दवरचें आनी ताचेर तशें अंकार दाखोवचो गर्द केल्यार देवाडे इसरल्या दीत गितो ताचें प्लॅन ताचीं बेसांवां निर्पळ करूंक न्ही. ताचीं बेसांव दिल्यान आमकां ताचे लागीं ओडूंक ताचे लागीं येवंक आमी यमकडाची वाट धरन खंतीत बेजारान दुखांत एक दीस बुडोवंक न्ही. देखून देव आमी मागिल्लें मेळचें जाल्यार ताचें प्लॅन मात्र तो ओदकसून दिता. ताचें प्लॅन जारी करतना ताणें आशिल्लीं ताचें प्रोविजन आसा. ताणें सांगलें मात तें फळ खायनासल्यार मात ताका भुमी वायकटान ताचें फळ खावन देवा विरोध वचोन सैतानाच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार सैतान तांकां लागीं आयिल्ल्या वेळार देव म्हणटा म्हज्या भुमी वायकटेर भायर घालता तांकां भायर वचा म्हणटा भुमी वायकुटान भायर घालता. देखून देव सोत आमकां दिता. देवा एक अस्मिताय आयडेंटिटी दिता. आयडेंटिटी आमकां एकल्यांक एक अस्मिताय आसा. देखून मनशांक रचलां देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो ताच्या रुपाचो ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो देवान आमकां रचला. टू बी लायक हीम देवा बरी ताचे बरी आमी जावंक ताणें आमकां रचलां. देवाच्या बरी जावंक ताणें आमकां रचलां. आमी ताचे बरी जाल्यार मात्र आमी मागिल्लें पुरो तो दिता. ताच्या पुता बरी जेजू बरी आमी जाल्ल्या वेळार आमी विचारलें पुरा तो आमकां पळयता येवपाची बेसांवान तो दिता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हाका ताचे बरी जावंक जाय म्हाका हाचे बरी जावंक जाय. देवा बरी न्ही देवा बरी भुरग्यां कडेन सांग तूं कोणा बरी जावंक जाय म्हणटा सगळें फिल्म एक्टराचें नांव सांगतात. आय वॉन्ट टू बिकम लायक समबडी स्पोर्ट्स स्टार थोडे क्रिकेटाचे फॅन आसात क्रिकेटाचे सांगतात ताचे बरी दोनी बरी आनी कोणा बरी जायचे म्हूण सांगतात. आनी थोडे फिल्म एक्टर आसा बरी ताचे बरी हाचे बरी जायचे म्हूण सांगतात. फिल्म एक्टराचें नांवां सांगतात. वय देखून इफ यू डोंट स्टँड फॉर समथींग यू फॉल फॉर एनीथींग. इफ यू डोंट स्टँड फॉर समथींग तूं थोड्या विशयां खातीर रावण जाल्यार यू फॉल फॉर एनीथींग. थोड्या विशयांक तूं पडटाय तूं थोड्या विशयांचेर पडटाय. देखून तूं केदाळय सता खातीर माय मोगा खातीर संतोशा खातीर शांती समाधाना खातीर स्वस्तिकाय खातीर उबा रावना जाल्यार तूं पडटाय. मसराक पडटाय हग्या पडटाय स्वार्थाक पडटाय हाम म्हणल्यार पडटाय हांकाराचेर पडटाय रागाचेर पडटाय आनी मसराचेर पडटाय हगेम पडटाय आनी देसवाट करताय. देखून तुवें हे रावाजे उबे रावचे थोडे सांगते माय मोगा खातीर सेवे खातीर दया दाखोवच्यांत कुमके साथ दिवचे हाका आमी उबे रावचे ताचो देवाची बेसांवां वयर वतावन वयर म्हणटा ही आमची आयडेंटिटी. जेजू काल्याक रावलो स्वता खातीर रावलो जेजू खातीर सेवा करूंक रावलो जेजू कुंभ करूंक रावलो जेजू
गूण करूंक रावलो, कश्टांतल्यांक आदार दिवंक जेजू रावलो आनी आमकां बदकांत सोडोवंक रावलो. देंवचारांत पयस व्हरूंक जेजू लागीं देवा लागीं व्हरूंक तो आयलो. तशें आमी ताचे बरी रावाचे. आमी थोड्याक रावना जाल्यार आमी खाल्या की चिल्ला संगतीच्या पदां पडटा, आमकां नाश करकण येता. देखून आमी थोडे फावटी वॉट्सॅप, फेसबूक, इंस्टाग्राम तांणी सांगता पळय, तांणी अशें जा तशें जा म्हणून वॉट्सॅप सांगता, फेसबूक सांगता, इंस्टाग्राम सांगता अशें जायजें तशें जायजें म्हणून आमी तांणी सांगल्या बरी जावंक पळयता. तांणी सांगता तशें म्हणून ताका फात्यो नजो आमी, ताका तांणी सांगल्या बरी तशें केलें अशें जाताय, तें केलें अशें बरी जाताय, आमी तें फात्यो नजो. देवान सांगलें तूं जा, देवान रुपीत केल्ल्या बरी जा, देवान आशिल्ल्या बरी तुका तूं जा. देखून तुवें आशिल्लें देव तुका फावो करता. तो सांगता तें केल्यार तुजी आयडेंटिटी देवा बरीतून जाताय, जेजू बरीतून जाताय. तेदळा तुवें तुजी आयडेंटिटी ताचेर रुपीत केल्यार देव तुका वापरता, एक साधन करता. मदर तेरेसा देवान ताचें बळवंत हातेर केलें, ल्हाना भुरग्यांची आवय जावनचें हातेर केलें, ल्हाना भुरग्यांक वागोवचें हातेर ताका मदर तेरेसा केलें. सान फ्रांसिसा सगळो परिसराक भाव जावचें हातेर ताका केलें, परिसर नासतनांतले बरी शिकोवचें हातेर ताका केलें. दुबळ्यांचो दुबळो जावन ताणें दुबळो जाल्यार जेजू साक्षीचें बळवंत हातेर ताका केलें. दुबळ्यांक देवाचेर विश्वास दवरचें हातेर ताका केलें, देवा लागीं हातेर ताका केलें. सांत आंतोनी अजापा करचें देवाच्या उतराचें बळवंत हातेर ताका केलें. केदाळा तूं देवाची आयडेंटिटी दवरून काडयताय, देव सांगता तें फाती येताय. तूं वॉट्सॅपार फेसबुकाक सांगलें फाती येनाय, देवान सांगलें फाती येल्या वेळार देव तुका बळवंत हातेर करता, तो तुका वापरता. देखून तुका एक गड लिमीट तो घालता. 5वें तुका तो एक गड घालता, तुका तो लिमीट घालता. एक परमिटर म्हणटा एक लिमीट वय घालता. तो त्या वयच्या भितर भुमी वैकुंठाच्या भितर ताका दवरलो. सगळें तुका दिता, तो सगळें तुका दिता. एक मात्र ना म्हणटा, एक्सेप्ट वन. एक सोड न्हू, तुका पुरो ताणें दिलें. एक त्या बऱ्या वायटाच्या रुखाचें फळ खायनाका म्हळें, तें फळ तुका जायना केल्यार म्हण देव एक लिमीट घालता. आज म्हणटात म्हाका कितें स्वतंत्र ना गी, म्हाका सगळें करचें स्वातंत्र्य आसा म्हणून, सगळें करचें स्वातंत्र्य आसा म्हणून. सांत पावलो पयल्या कोरिंथीकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 10 आनी 3 श्लोकां सांगता, 20 आनी 3 श्लोकां सांगता. सांत पावलो सांगता म्हाका सगळें करूंक फ्रिडम आसा. आय हॅव गॉट फ्रिडम टू डू एवरीथींग. म्हाका फ्रिडम नांगी म्हणटात भुरगीं आतांची, सगळीं भुरगीं आवय बापाय रडटात, तांकां फ्रिडम नांगी म्हणटा, सगळें करूंक बेसरतात. देखून मोगाच्यान सांत पावलो म्हणटा म्हाका सगळें करूंक जाता म्हूण येता आमी, पूण सगळें आमच्या फायद्याक पडना. सगळें करूंक आमी वॉट्सॅपार करून सगळो दीस वॉट्सॅपार बसल्यार आमच्या फायद्याक पडना, आमकां पोट भरना, आमी शिकोवन मुखार येना, तातूंत पोट भरना. आमी फेसबुकार बसल्या जाल्यार इल्लोसो वेळ दिल्यार व्हडनी, सगळो वेळ दिल्यार सगळें म्हाका फ्रिडम नांगी बियर पिवंक, राती वचोन तण्णीर बावीच्या बिचार बसोन म्हाका बिडी, म्हाका सिगरेट व्हरून सोरो पिवून सगळी रात ते मजा करूंक म्हाका फ्रिडम नांगी. वय तुका फ्रिडम आसा, पूण तुज्या फायद्याक पडना, तें तुका फायद्याक पडना, तुज्या बऱ्याक पडना, तुज्या फायद्याक पडना. देखून तुज्या फायद्याक पडनातलें आमकां करूंक ना. खंयचे आमकां उपकारा पडनातलें, खंयच्यान तुका उपकारा पडना, खंयचें तुज्या फायद्याक पडना तें आमकां करूंक ना. देवान लिमीट घाल्या, लिमीट घाला देवान. करूं नजो म्हणल्यार आमी करूं नजो. देवान करयत म्हणून सगळ्या संवसारांत हें करचें, आमचें जिवान नंदन जाता. तशें करूंक सर्वेस्पर देव आमकां बरोवन दी. आमच्या काळजांत देव सोडून दी. देव काळजांत भरतना थोड्यो संगती आमच्यो भायर पडटात, थोड्यो संगती भायर येतात. तो जाग्यार देव भरतना कळशांत उदक भरतना तांचो आसलें वारें, तांचो आसलो कोयर भायर पडटा नासलो. देखून थोडो कोयर आमच्या काळजांत भरला. तो कोयर कसलो राग, मसोर, संवसाराची आशा, दुडा लेखावरची आशा खंयच्या हाती भायर पडाचें, देवान बराचें, देवाची सेवा, हेरांचो मोग आमचे थंय बराचें, दाया माया आमचे थंय बराचें, कुटुंबाची हेरांची दाया माया मोग, शांती समाधान, सोंसणीकाय, विश्वास आमचे थंय बराचें, दया बराचें. तेदाळचें आमचें जिवान आनंदान जाता. देवाचें रूप, जेजूचें रूप आमचे थंय दिसून येता, मरयेचें रूप आमचे थंय दिसून येता. तसलें हांव सर्वेस्पर देव ह्या नव्या वर्सा 2021 हें बेसांव आमकां मेळोवन दी.